तुमगेल बेकरी खाण मिगेल बाईले चढवांक बारी इष्ट दला रे मारया. मिगेल बाईले नेकली इष्ट बरोन दिला दिवून वत्ता संजे वत्तना घेऊन वत्ता इते. हो ही रमेश अಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲೇ ದಾಯ್ತು. ಅವ ಸಂಜೆ ಬಿತ್ತರಿ ಕೋರನು ಪ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ನ್ ದವರ್ತಾ. ಓ लायक वेळ दत्त सका. ಓ ಇಟ್ಲೆ ಮಕ್ಷಿಕ್ಲೆ ಸತಿ. ಸಂಜೀವ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಕರಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತೆ, ಕಷಾಯವನ್ನು ಸಹ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್, ಕಷಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಸಮೋಸ ಸಾಕಾ? ಇನ್ನೂ ಸ್ವೀಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ? ಸ್ವೀಟ್ ಎಂತ ಬೇಡ ಮಾರಾಯ, ಸಮೋಸ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಸಾಕು. ಸರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. अब्बा एक गाड़ी पुरसत नशीबार दत्तस मो पूरा वच्चंती मागीर हावत थे. ओ हो संजीवनी बेकरी सावकारो इतनी समाचारो. पुरा तुमगेल दय सुब्रायमम, तुमगेल निमित्ती आज हांव एक बेकरी ओनर म्हणून घेतला. हो अनिकेतूक मिगेल हुडक असस म्हणदल्ले. कमिशन म्हाका वार वारा दिता की महिने दिता? कमिशन वे खंयचे कमिशन तुमकां सगळे दिवका? आत्ता म्हणलें मगो तूं तुमगेल निमित्ती हांव एक बेकरी दवरले म्हणून. म्हणलें मागीर म्हाका कमिशन दिवका न्हय? फूड तूं पानीपुरी स्टॉल दवरतना म्हाका तूं दितशील मो, तशी आतां दिवका मो. विसरले तूं? ओ विसरनाशी. हात भरून दुड्ड मेळटना आमगेल उडगस खंय आसता? उडगस करच्याक म्हणून आयिल हांव, नातल्यार गोतच नवे. एक पंता पोलीस स्टेशना वचून आयला, थंयची ट्रीटमेंट पनिशमेंट कशी आसता म्हणून गोतच नवे. पास थंय वच्ची नाका म्हळ्यार म्हाका सम पेमेंट दिवका ना म्हण जाल्यार अंगडी बंद. थंय तुगेल परमनंट टेंट जाता. ओ सुब्रायमम, हांव बदलतलो, तुमी आनी बदलदाय न्ही. तुमी सांगचे करेक्ट. पोलीस स्टेशनान तो ट्रीटमेंट घेतला रे समजता. मिगेल ट्रीटमेंट जाल्ले, हांव आतां हुशार जावन आसा. मिगेल अन्नाल सपोर्ट यस पाप तुमकां ट्रीटमेंट जावका दिसता. तशी जाल्यार केदना वतात पळय ती. उत्तर भारी चड जाता संजीवा. हे अंगडी मिगेल नावार आसा गोतच नवे. ओ सुब्रह्मम्मा, तुमकां अरळू मरळू सूर जाला की म्हणो. अंगडी तुमगेल नावारी ना, मिगेल नावारी ना, मिगेल अन्नाल नावार आसा. तुम्ही विसरलीन दिसता. म्हाका केद्रा गावन घेतल्यारी कसन दत्त म्हणून गोतच नवे तुका. मर्यादेरी इतले दीस व्यार जालेल्यान तूं मिगेल पर्संटेज म्हाका दी. हांव तुमकां मर्यादेर सांगतास मम्मा, आमगेल सुद्दां येवं नाका ती. तेदना कसन की तुमगेल षड्यंत्र चल्ली म्हणो. आनी सादी ना मम्मा, अर्थ कोण घेय ती. चड हर्ट केले रे तुमकां ट्रीटमेंटा खातीर पोलीस स्टेशना पेटोवका जाता. तू कसा म्हणलेकला? ओपास तू पोलीस स्टेशना पेटोवच्याक म्हाका सादी ना म्हणवे. तुका जामीन वापस घेतलसय तू थंय परमनंट कस्टमर जावन आसता. मम्मा तेका स्पश्ट करा ती. इत्याक म्हळ्यार केस रिओपन जाता. अंगडी कोणाल नावार म्हण कळटा. अंगडीचे ओनर तुगेला न्हय. तुगेला अन्नाल नाव श्रीपाद म्हण चेंज केलेलें हांवेंच मो. त्या नावार केल्ले जाल्यार बद्दा ओनर हांव नवे. ओ ही नवे सुब्रह्मम्मा, ते पानीपुरी स्टॉलाचे बद्दा ओनर तुम्ही. आनी ते पुरा केमिकल्स घाल नो कोरका म्हण पुरा म्हाका बिस्टॉन करत असेल तुमीच नवे. हो आतां उडकस येयले नवे. वय हांव सांगिल म्हण की तूं केल्ले जाल्यार चिकीची जागृत वैसुका आशिल्ले. ते सत्येंद्रान ती कोणती वाटेर पडलेली कस्तुरी तांणी आनी आईल म्हण कुलतो पोलीस लेद्राक तोंड सोडलो, सिरकून पडलो.
आत्ता पोलीस मामान येऊन तुमकू निमगिला रे तुम्ही सत्य सांगनात वे ना बा हाव खंच कारण सत्य सांगना कशी चुकोंग घेऊ का कशी जिकोंग घेऊ का म्हणून म्हाका गोतस तशी जावन नव्हे हांवें चुकोंग घेतिले आनी तुगेला लगी दुड्ड घेवन तुका जामीन दिले कश मिगेल आयडिया इतले बुद्धोंताक येद्रो घाण घेतले रे जीवन कोच्चे जायना सुरवेर मिगेल कमिशन कितले म्हणू म्हाका दी कितले म्हण नाही अर्ध पाल मिगेले हाँ अर्ध पाल नहीं पूर्ति पाल तुमको दिता ती चिके घून रब्बती तन्नी तुमको पूर्ति दिवचक म्हणूची रबलीन ती हा पोलीस मॅम तुम्ही हांची इन्स्पेक्टर सुभाष इतले वेळ तू उलयले पुरा हांवें ऐकले रेकॉर्ड ऐकून घेतले बदमाश ते ते पोलीस मॅम हा सकल कला वल्लभा सुब्राय मॅम कशी चुकोंग घेऊ का म्हणतो गतच नव्हे ते कसं नाही तुगेल बुद्धिवंती कसले रे आमगेल पोलीस स्टेशन येऊन दाखयत मी गेले सर्व चुकी दल्ले माफी करा ती अयो आमगे सुब्राय मामा कापून हो नका ती इत्या कापून अर्चनाच्या आणि कितलं होड पाप केला गोतस वे हा ते विषय आमको पूरा गोतस पोलीस माम आम्ही वेरे तक्का 40 लक्ष दिवचस ते घेऊन वच्चो म्हण ये सत्येंद्रा कसं उलयतस रे तू तू खरं वस